बीजेपीच्या 42व्या स्थापणूक दिसा प्रधानमंत्री मोदीचे घराणेशाही पक्षा आड रणशिंग। घराणेशाही करतल्या पक्ष आड दर एका राज्यांत भाजपा उबो रावतलो, कार्यकर्त्यांक संदेश। बीजेपीचो 42वो स्थापणूक दीस आज प्रधानमंत्र्याच्या कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन। 6 ते 14 एप्रिल मेरेन बीजेपीची सामाजिक न्याय 15 बूथ ब्लॉक जिल्ह्यांनी स्किमी विशीं जागृती। गोंयान अकस्मात वादळी वारे आनी उटंगाराचो पावस, कांय कडेन झाडां कोसळ्ळी। मडगांव पणजे धरून कितल्याशाच वाठारांनी लायट गुल्ल, फायर ब्रिगेडीची धांवपळ। जीएमसीचो डीन म्हूण दोतोर जयप्रकाश तिवारीची केल्ली नेमणूक होल्डार दोतोर शिवानंद बानेकारूच परत डीन जावपाची शक्यताय, सांगतात भलायकी खात्याची सुत्रां। गोवा बोर्डाची 12वेची दुसऱ्या टर्माची परीक्षा सुरू। कोविड शिष्टाचार ऑफलायन एग्जाम 18,000 मायज भुरगीं परीक्षेक। दोनूय टर्माच्या मार्कांचे फायनल निकाल। काणकोण मडगांव काणकोण पोळे हायवेची दशा, टेंडराक जाले वर्स अजून सारको जायना। युथ काँग्रेसचे पणजे हायवे ऑथॉरिटीक घेराव, इंजिनियर म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टराक शो कॉज। मेर्शे चिमला सांताक्रूज बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डावेल्यान हायकोर्टान पंचायतीक उजरायली। पंचायतीन काम सारखे करचे म्हूण पंचायतीक फटके। 12 एप्रिल मेरेन पंचायती कडच्यान मागला रिपोर्ट। पेट्रोल डिझेलाचे दरवाढ चालू। 16 दिसांनी 14वी दरवाढ। बुधवारा परत वाढले 80 पैशांनी। लिटराक पावले 105 रुपया पार। गोय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो अध्यक्ष अमित पाटकर बेंगळुरून मेळ्ळो गोयचो काँग्रेस प्रभारी दिनेश गुंडूरावाक। प्रदेश काँग्रेस योग्य मार्गान फुडें व्हरूंक वावुरपाची तयारी। पोन्ने गोंयचे वादग्रस्त बांदकामाचेर 19 एप्रिलाक सुनावणी। पंचायत संचालनालया मुखार सुनावणेक 3 हस्तक्षेप याचिका। सुनावणी जाय मेरेन बांदकाम जैसे थे। नव्या मोटर वाहन कायद्यान लोकांची धांवपळ। पीयूसीक लायनी, पीयूसीचो सर्व्हर डावन। बीएस स्टँडर्डा प्रमाण पीयूसीची व्हॅलिडिटी। मंत्री म्हणटा पुलिसांनी लोकांक समजुचे। इश्टीच्या कोयराच्या पिपाचे स्कॅम पुरोवपाचो यत्न फेल, सरकाराक दणको। एका लोकायुक्तान केस उक्ती केली, दुसऱ्यान केली बंद। हायकोर्ट म्हणटा नव्यान स्वतंत्र चौकशी। लोकसभेत क्रिमिनल डाटा बिल पास। गुन्यांवांचे प्रभावी तपासाक आरोपींची बायोमेट्रिक आंगाचे भाग, अवयवाविशीं मोजपाचे डाटा कलेक्शनाक बावटो। घर मंत्री शाह म्हणटा दुरुपेग जावचो ना। अविश्वास ठरावा वेळार पाकिस्तानाच्या संसदेत जाल्ल्या कामकाजाचे मिनिट्स सादर करपाचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश। अल्पमतांतलो प्रधानमंत्री इम्रानाच्या फुडाराचेर सुनावणी आज फुडें चालू। श्रीलंकेचे अध्यक्ष गोताबया राजपक्सा हांणी 1 एप्रिलाक जाहीर केल्ली देशव्यापी आणीबाणी घेतली फाटी। एकठांय सरकाराचो प्रस्ताव विरोधकांनी न्हयकारलो। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक नेमलो जीएसआरटीसीचो चेअरमॅन। मंत्री माविन गुदिनो परत एक फावट करतलो जीएसटी काउन्सिलात गोंयचे प्रतिनिधित्व। युक्रेनाच्या बुचा शारांत जाल्ल्या नागरी हत्याचो भारतान सुरक्षा परिशदेन केलो निशेध। एकवटीन राष्ट्रसंघावरवीं स्वतंत्र चौकशेची मागणी। राष्ट्रीय पावंड्यार कोविड वाशिनीकरण 185 कोटी वयर। गोंयान 26,93,000 वयर। गोंयान 24 वरांत 4 नवीन केशी। बुधवारा शेअर बाजार वयर सकल। सेन्सेक्स 59.8,400 चेर, निफ्टी 18,000 सकल। IPL क्रिकेट खेळा सर्ती नवी मुंबई वानखेडे स्टेडियमार जाल्ल्या खेळा रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरून राजस्थान रॉयल्साक हरयले 4 गड्यांनी।